असल्या कारणान समर्थक हाडपाची गरज अशी ना। हांगा कोरोनाक लागून पेशंट वाडत आसा आनी म्हाका लोकांक रिस्क घालपाचे ना। लोक आज कोरोनाक लागून त्रासान आसा आनी म्हाका कितें आसा प्रपोजल कोण आसा ताका हाडले आनी फॉर्म भरले जाले न्ही। बाकीचे सगळे लोकांक हाडूंक जाय म्हणून आसा, गरजशी ना तितली म्हणून आमी कोणाक हाडूंक ना। लोक येवपाक सगळे तयार आसलेले पण आमी लोकांक सांगलेले आसा की आमकां तशें शो करपाचे ना आनी लोकांक त्रासूय दिवपाचो ना। गेली 5 वर्सां म्युनिसिपालिटी कशे भाशेन चल्ली? पळय गेली 5 वर्सां म्युनिसिपालिटीन जे काम जावना हे काम करपाकूच लागून लोकांनी म्हाका परत सांगले की तारा दिदी तुम्ही रावपाक जाय आणि तुम्ही आमची काम करतले। हेकाच लागून हांवें जनरल वार्डान 22 नंबराचेर फॉर्म भरलेलो आसा। आणि कितें आसा न्ही कालच्या फावटीन आमी पळयल्लें आसा की जे लोकांनी काम करूंक ना म्हणून लोकांची जी अपेक्षा जी आसा ही अपेक्षा गव्हर्नमेंटान सुद्धा काबार केली आसा। ही म्युनिसिपालिटी अक्षरशः खरी म्हणून जाल्यार 0 लेवलाचेर सध्या आसा। ही 0 लेवलाचेर जेन्ना सध्या आसा जाल्यार अशें दिसता की हांगा काम करतले लोक जे आसा तेच हांगा येवपाक जाय आनी लोकांनी तेकाच लागून आज आमी लोकांक हाडूंक ना पण लोकांनी म्हाका सांगलेले आसा की ह्या फावटी तुमीच रावपाक जाय आनी तुमकां आमी जिखून हाडटले। तुका दिसता की 22 नंबर तुमचो वार्ड आहा पळय तितून कामां उरल्या कशी दिसता तुका? 22 नंबराचेर हांव म्हणिना, अख्ख्या म्युनिसिपालिटीची वास्को म्युनिसिपालिटीची खंयच कामां जाल्ली ना हे पुरेपूर दिसून येयल्लें आसा आनी हे लोकांनी पळयल्लें आसा की कामां खंयच जावंक ना। लोकांक जाय कामां, कॅन्डिडेट पार्टीचो आसूं पार्टी भायर आसूं इंडिपेंडंट आसूं, लोकांक जाय म्युनिसिपालिटीचे काम जाल्लें जाय। वास्को शहराची सुदारणा जाल्लेली आहा? 0 लेवलाचेर आसा। हांवें तुमकां सांगलें हेच्या पयलीं सुद्दां आमी खुबशे व्हिडिओ करताले, आमी दाखयताले की वास्को जे आसा की 0 लेवलाचेर आसा। हांगा लोकांनी आज म्हाका दिसता की बऱ्या लोकांक निवडून दिवपाक जाय। फाटले जे कोण आसलेले तांकां सगळ्यांक घरा बसोवपाची चड गरजेचें आसा आनी लोकांक दाखोवन दिवंक जाय कितें आसा पळय ते। लोकांक जर काम जाय जाल्यार ते कामूच करपाक लागून जाय।